Join Stella Academy, Goa's best coaching for IIT, JEE and medical exam preparation. Register today for Stellar Talent Search exam. Admissions are open for repeaters medical batch for NEET 2021. कोलवाळे मुशीवेली पीटर आणि रिटा मिनेजीस दोगांय भाव भयणां हायवेक घर जमीन गेल्या उपरांत 1994 सावन हायवे कुशीक थंयच खोप बांदून रावतात. आतां हायवे एक्सपेन्शनाक ही खोपूय वचत म्हूण तांकां भंय. मिडिया रिपोर्ट आयल्या उपरांत आमदार वासपुसेक पावलो. दुसरे सुवातेर वेवस्था करून दिता म्हूण तो पर्याय दिवन आयला. तूं दुखताय कितको ते बसो रावतले तेन्ना आमी गांवकार मिसाचे हेजे तेजे सगळे लोक आहा तुज्या हां आमी थंय बांदया थंय बांदला पूण आमी रेडी जालो म्हणून आमदाराच्या प्रपोजलाचेर कितें तें सांगूंक पिटरान 2 दीस मागल्यात. सगळं वाड्यान येवपाक वाड्यान वाड्याची कांयच खबर ना आमकां कितें जाता कितें ना कितें आमी वयर पडटा थंय मागीर चड वयर जाता आनी थंय मातशें कोणशाक हें पडटा कोण ना गो. म्हाजें कितेंच ऑब्जेक्शन ना, सगळें सरपंच ताकाच तोच सगळें करता आनी आमी कितें सांगल्यार तो आमचें आयकना. तो म्हणटा आपूण सांगता तें म्हाजें आनी आमी ताका सांगता जायते फाटी हांवूय सांगता आनी ती सांगता. आमी सादारण ताका सगळें पटोवन सांगना की आमकां अभिमान आहा तो आमचो गांवकार, आमकां अभिमान आहा आमी जल्मापासून सांगूनच आहा, पूण हे तेजे सेंटिमेंट आहा पळय ते ताका कन्विन्स करपाकूच टायम आसना. कारण तेज्यो भयणी आहा त्योय रेडी आहा दिवपाक, कोलवाळीनूय एक भयण आहा. तशें ताका तशें नाका आसता, ताका स्वताच्या जिवार स्वताच्या हेजेर दीस काडपाची तेजी इच्छा आसा. आयज आमी आसा कोलवाळे जे पिटर मेंडीस आणि रिता मेंडीस हेंचे घरान जी दोगांय भाय भयणां गेले 2-4 दीस सोशल मिडियाचेर मागीर न्यूजाचेर मिडियाचेर फेसबुकाचेर न्यूज हे जाताले की जे पिटर मेंडीस आनी जी भाव तिची भयण रिता मेंडीस यांची हालत जी आहा ती खूप हालाकीची आसा. कित्याक तेजे जे रावतात हे आतां दिसता ते पत्र्याचे घर ते खूप डॅमेज जाल्ले आसा. पत्र्याच्या हितून कितें गळटा आनी त्याच हितून ती रावतात. पूण खरी परिस्थिती जर पळोवंक गेलो पयली तेन्ना तेंचेर जर सांगपाचें म्हणजे जो पिटर मेंडीस आहा तो खरो म्हणजे तेचेर खूब अन्याय जाल्लो असो आहा कितें दिसता. कित्याक तो म्हणटा आपणाचेर गोवोरमेंटान पयलीं अन्याय केल्लो आसा. कित्याक की जेन्ना 40 वर्सां पयलीं जेन्ना हो नॅशनल हायवे जाल्लो आनी ते हायवे तेचे जे मेन रस्तो आहा थंयसरूच तेंचे बरे 7-8 रुमांचे बरे आवांतत अशें घर आसलें आनी ते घर ते हायवेक लागून गेले आनी त्या उपरांत तांकां मोबदलो जो आसलो तो तेंच्या म्हणण्या प्रमाण ते मोस्को 40,000 कितके तरी तांकां मोबदलो दिलो. पूण ते तेंच्या म्हणण्या प्रमाणे तो मोबदलो दिलो तो सामकोच कमी म्हूण तेणें ते घेवपाचें रिफ्यूज केल्लें. त्या उपरांत तेणें ते रस्त्याच्या सकयले वटेन ही दिसता ती पत्रे घालून एक खोप काडून ती गेली 20-25 वर्सां जालीं हांगासर रावतात आनी त्या हितून म्हणजे त्याच्या हेच्या पण त्याच्या हितून अशें मानसीक ताकाच हें जाल्ल्या भशेन दिसता की जे आपल्याचेर सरकारान अन्याय केला आनी ते अन्यायाच्या हेतून आपूण इतले त्रास हे काडटा आपणाक म्हणजे त्याच्या म्हणण्या प्रमाणे जेन्ना हे आमी मिडियाचेर जेन्ना हे 2 दीस जेन्ना हे जाता की त्याच्या हेच्या प्रमाणे आपणाक खरें म्हणजे ताका ते फायनान्शियली आनी हेची तेची ताका मदत अशी ना. पूण आपल्याचेर जो अन्याय तेचें म्हणणें आहा की आपली जागा आसून आपलें घर आसून जर आपणाक सारकें रावंक मेळना जाल्यार आपलें हें कितें आनी होच तेच्या मनान जें तेचें भरलां आनी तेच तेचें हें आसा. ते म्हणजे जेन्ना आयज सकाळीं आमदार स्थानीक आमदारांनी ह्या गांवचो जो रहिवासी निळकंठ हळर्णकार परत त्याचे शेजारी सगळे बाकीचे त्यांचे व्हॅल विशय हे सगळे येयले आनी तेणें तांकां विचारलें की तुका कित्याक हें करता म्हणजे तुका जी तुका जागा थंय दुसरे कडेन आसा थंयसर तुका आमी बांदून दिता, तुका जे कितें तुका फॅसिलिटी जाय त्योय आमी दिता. इवन तांकां सांगलां की जे घर बांदल्या उपरांत बेजिमेज जो जातलो तेन्ना आर्च बिशपाक हाडून थंयसर तुज्या घरा कडेन तुका हाडटा अशें पासून सांगलें. किंवां चर्चीचो फादर आसा ताका हाडून तुका आनी चर्चीन पासून वचनाका तुका मीस पासून करपाक तुज्या घरान इतलें आश्वासन दिलां आनी जे कितें तुका हें जाता तितलें सगळी मदत आमी करता अशें जालें. जर पळयलें जाल्यार आमी
जेन्ना मिडियाचेर जेन्ना बातमी येयले बीन ताका मदतीची गरज आसा, हेची गरज आसा, पूण तेच्या म्हणण्या प्रमाणे आपणाक ही मदतीची गरज ना. आपल्याचेर जो अन्याय जाला पयलीं पासून हेच तेच्या मनान बसलेले आसा. कित्याक जे आपले जे घर आसा, जे येदे व्हडले घर असले ते मिडलाक जे रस्त्याच्या हायवेच्या गेले आनी त्या उपरांत जे मोजकेच पयशे दिले हेतून हें नासलें. आनी दुसरें आपले घर तेन्ना पासून वांटो येता आसलें. कित्याक तेचें म्हणणें आसा की जे वळण आसा फुडें वळण, ते वळण जे दवरलां ते स्ट्रेट रस्तो केलो जाल्यार आपले घर वाटावतले आसले. पूण आपूण सगळ्यां कडेन गेलो. तेच्या उपरांत सगळे मिनिस्टरां कडेन कोणा कडेन गेलो, प्रताप सिंग राणे मुख्यमंत्री आसलो तेचे कडेन गेलो, विल्फ्रेड डिसोजा मुख्यमंत्री आसलो मंत्री आसलो तेच्या कडेन आपूण गेलो, सगळ्या अधिकाऱ्यां कडेन ऑफिसरां कडेन सगळ्यां कडेन गेलो. पूण आपले कोणेच ऐकले ना. आनी हो आपल्याचेर अन्याय जाला हे तेच्या मनान बसलेलें आसा. आनी त्या हितून तो हांगरल्यान तेचें एकूच म्हणणें आसा, आसा आपूण हांगाच आसा, तूं रावचो, आपणाक हांगासून आनी खंय वचपाचो ना, हें तेच्या मनान हें जाल्लें आसा. कित्याक तेचें म्हणणें की आपल्याचेर अन्याय जाला आनी हेका लागून तो म्हणटा आपूण आसो, हें अशें आहा तेतूनच आपूण रावता, हें तेचें ध्येय आहा. पूण आयज तेका जेन्ना आमदार निळकंठ हळर्णकर जावन तेचे शेजारी बाकीचे तेंचे विचार येयले आनी तेंच्यान तेका कन्विन्स केला की तुका दुसरे कडेन जी जागा गव्हर्मेंटान तांकां दिल्ली, म्हणजे ही जागा गेल्या उपरांत दुसरे कडेन जागा दिली थंय तुका बांदून दिवका, तुका सगळें कितें आसा तो फेसिलिटी सगळें करून दिता म्हणून सांगला. आनी तेणें 2 दिसांचो आपणाक हें दिया म्हटल्यार आपूण विचार करता आनी मागीर सांगला. पूण सांगपाचें हें की जी मानसिकता जी आसा ही मानसिकता म्हत्वाची. आमी तेका जेन्ना आमी बातमी करतले आनी कितें करता आनी तेन्ना जे सोशल मिडियाचेर घालतले पूण आनी ताका मदतीची गरज आहा आनी हें आसा. पूण तेची मानसिकता कितें जी आहा पळय ही जाणून घेवपाचोय प्रश्न करून गेलो. त्या प्रमाणे आयज तेची जे कितें तेचें हें आसलें पूण तेच्याच हेतूनसून आमी आयकलां. आनी हें म्हणटा की जे आतां हायवेचेर काम लागींच पावल्लें आसा ते फुडले सुरू करच्या पयलीं आनी तांकां बेघर जावच्या पयलीं तांकां जे आतां आमदारान सांगलां आनी बाकीच्यांनी सांगलां की तांकां घर हें करून दिता सगळें, इवन आरती बिशपाक पसून हाडटा बी म्हणून सांगलां. ते तेणें मनान घेवचें आनी ते घर थंयसर घर बांदून घेवचें आनी थंय रावचें. प्रुडंटा खातीर हांव श्यामसुंदर फडते कोलवाळचें.